सी कोणाक फायदो सायडा उदक दवरलें कोणाक मास्टर एक चिटी आमी रफ हातूंतल्यान चिटी कोणाक प्रेजुडिशनाक फायदो हातूंत देवा उदक चड जालें आनी कमी जालें फक्त लोकांक फियर फॅक्टर की म्हजें घर उरतलें म्हजी वाटा किती येता आणि किती ना प्रत्येक मनशान आपल्याक किती दिसता तुमकां जाल्यार लक्षातूय फोन केलो आनी ताकाय फोन केलो हांवें इनवॉल्व जावन कितें म्हजे जे कोण म्हजे कडेन येयले हांवें एक्सप्लेन केलें सगळें हांवें वॉकिंग 2 दीस गेलो आनी ताका सुर्या म्हणलें सगळें ते कन्विन्स आनी तेणी म्हाका सांगलें की हांगा उदक जें आसा खारें उदक वीज टू रायट अप टू फादर आतां 25 दीस बसले अजून परत रिपीट करता तू काही सरकाराचे अजून लोकांना कन्व्हिन्स म्हणजे आम्ही दाखवून दिला एक चालू म्हणते आता लोकांना हांव बसून डेंजरस पुलिस बाबा उदका हाय पिच येतलो उदक किती किती बुडून वयतले हे आमकां खबर ना हे लोकां आणि दुसरो विशय आसलो तो जेटीचो आसलेलो खंय तरी जेटी येता आनी तुमचेर असले एलिगेशन जाता तेजे बद्दल कितें आसा सी जेटी जी आसा ह्यो जेटी जे कुडचड्यार जेटी ऑलरेडी मॉडिफाय करून चालू केल्ल्यो एक कंपनीन हितून कोल विशय आसा हो नाशिल्लो जे शेलवणा आनी ऑर्डर जी जेटी आसतल्यो आमी ऑलरेडी ओपोज करून ती जेटी आमी लोकां वांगडा रावन ते बंद करपाचें केल्लां आतां खंय तरी हांगा जेटी बांदता आनी जेटी बांदता असो विशय ताका कोणे तरी सांगला हांवें ताका सांगलां की आमचे मतदारसंघात आनी जेटी येना हे 2 सोडून आसल्यो तितून भितर एक्झिस्टींग जेटी जे त्याच्या विशयाक कितें तरी प्लॅटफॉर्म केला आनी कितें केलां हांवें ताका सांगलां की जो जेटी ओनर आसा आनी ते आसा ताका एक मिटींग करतात हांगा अरविंद भवनान जे विशय तेंचे आसा कित्याक कोल हो हांव कसोच हाडपाक दिवचो ना हांव डे वनाच्यान स्टेटमेंट म्हजो आहा आनी जो जेटीचो ओनर आसा ताकाय कोळसो हाडलेलो हांगा नाका सो हे सगळे विशय कोण तरी तिसरो मनीस खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता तितून भितर हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की हांव जेटी ओनर आनी तेंचे कितें मॅनेजमेंट आहा ताका आपयता तुमी ताजे कडेन डिस्कस करा आनी तेंकडे कशें रिटर्न इन्शुरन्स जाय कितें जाय तें तुमी घेया इवन जेटी ओनरान म्हाका आतां शेलवणा आनी वडार थंय ताणें क्लियर कट एफिडेवीट दिल्या की कोळसो आपूण ते हाडचो ना पूण खंय तरी मिसगायड जाले लोक आनी खंय तरी विशय दुसऱ्या भाशेन पावलो सो असो जावपाक जायना म्हणून इमिजिएटली हांवें ते बाजारवाले जे आसा ताका आपयले आमी डिस्कशन केलें आनी हांवें तांकां सांगलें की आय वील ब्रिंग द जेटी ओनर टू यू डिस्कस एंड यू टेक एश्युरन्स आनी यू गो एंड सी वॉट इज बींग बिल्ट इनसायड आनी कितें आसा काय प्रॉब्लम ना जर सावर्डे पलतडीन 2 जेटी येता आनी तेजो इफेक्ट लोक म्हणटा की आमकां जाता कुडचड्या लोक म्हणटा आमकां जाता म्हणून ना पळय कोळसो हो विशय खंयी येवं कोळसो हो विशय आज पळय आमच्या मतदारसंघात 2 स्पॉन्ज प्लांट चालू आहा म्हणजे आमच्या मतदारसंघात सावर्डे आहा पूण दुल्लो खंय तरी येवन तो दस हांगा सेटल जाता हेज्योय विशयाचेर डिस्कस केला सो कोळसो सोडून म्हाका दिसता अशी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावपाक जाय आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाता तेन्ना जेटी फॉर वीच पर्पज इज बींग बिल्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां पोलतडी पळय आसा ते ऑलरेडी 2 महिने 3 महिने ऑक्शन जाल्यार ते चालू जावपाचें आहा आनी तांकां आतां इथे हें जालां की म्हज्या घरार दुसरो मनीस येवपाक जायना असो जाल्लें आहा जे कुडचड्यावले ट्रक पोलतडी चलपाक जायना असो विशय जाला सो हांव वचोन थंय वचोन ते कोळशाची जेटी करपाक दिवपाचो ना हें म्हजें ताणपणीन आसा तें खंयी जावं मागीर गोंयांत हांव करपाक दिवचो ना पूण हितून भितर जे जेटी जी आयदनां खातीर बांदता असो विशय जर आसा हांवें केन्ना तेजेर लक्ष घालूं ना कित्याक ते दुसऱ्या मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघात अशें आनीक जेटी येना आनी सावर्डे विशय जर थंय कोळशाचो येता तर हांव वचून तें बंद करतलो असो एक एलिगेशन येयलें की तुमी जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसले तेन्ना तुमी तुमच्या टायमार एक ती जेटी प्रपोज जाल्ली म्हणून ना म्हाजे टायमार ह्यो ज्यो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आलेशान सांगलें म्हाका आलेश इक्वेशन मिनिस्टर आसलो की हांवें म्हज्या टायमार ते दिला म्हणून म्हज्या टायमार दिवं ना एक्झिस्टींग जेटी जी आमी पयलीं बांदेकर म्हणटाले ACM म्हणजे आतां दिना तारखेन घेतल्या ताका मॉडिफिकेशन आनी ताका बांदपाचें परमिशन म्हज्या टेन्युरान दिलां आसतलें कित्याक तेणें डॉक्युमेंटेशन दिलां रिपेर परमिशन घेतलां आनी रिपेर जावन गेल्ल्यो आसा न्यू जेटी तर येवं ना
ओके. दुसरें म्हणल्यार आतां हे बारीक जे लोक आसा ट्रकवाले जावं बारीक लोक धंदे करतात तांकां कितें फायदो बीन असो जावपाक शकता आतां कित्याक म्हणल्यार तुमचें सद्या मायनींग शटडावन जाल्लें आसा. आमचे साऊथ गोवा म्हणल्यार आमचे न्हंयचे हे सायडीन म्हणजे कुचड्या भागांतल्यान सावड्डे सायडीन खंयची तरी मायन चालू जातली अशें म्हाका दिसना. कित्याक ते सगळे वायल्ड लायफान आहा, बफर एरियेन आसा. जे एक्झिस्टींग मायनींग आहा ते बंद पडले. उरल्या फक्त रिवणा बेल्टार मायना ते बेल्टा म्हणल्यार ते 2 ब्लॉक चालू जाता. एक ब्लॉक ऑप्शन जाला ती हालीं चालू जावंक ना. सो हे सायडीन मायनींग चालू जावच्योच ना अशें म्हाका दिसता. खंय तरी आतां रस्ते वाडयता ते मायनींग तरी वाडयता असो हे जालो. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें की हांगा मायनींग जे आसा आतां रिस्ट्रिक्ट टू 20 मिलियन टन्स आहा. पयलीं 50-60 मिलियन जाताले. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट टू 20 मिलियन आहा. तितून भितर हे सायडीन जे आमच्या भितर 2च मायनी चालू जातल्यो. बाकीची खंयची मायनी चालू जावच्यो ना. इतले तेंचे एंटायर कॅपॅसिटी इसी जर जाली जाल्यार तांकां 3 लाख 4 टन आसतले. म्हणजे येवन 1 बिलियन जातलो जो हे सायडीची मायन. सो म्हाका दिसता इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय जाल्यार कुचडा हो जर वाडचो ना हें हांवें ताका एक्सप्लेन केलां. हांव कोला खातीर ना, हांव कोल हाडपाक दिवचो ना हें म्हाजें ठाण म्हणटा आसा. पूण दुसरी खंयची कम्युनिटी जी नॉन पॉल्युटींग जर हांगा येवपाचे प्रयत्न करता तितून भितर हांव आसतलो. हें सगळें आयकून लास्ट सॅटिस्फाय जावन गेल्ले आसा तुमचे कडेन. सॅटिस्फाय म्हणजे आतां 2 विशय जाले. एक आमच्यांचो विशय 3 डिस्कस बाजारवाले सगळे येयले 3 विशय डिस्कस केले. एक जो विशय आशिल्लो मिराबाग असो ताका क्लियर कट सांगला. सो दे हॅव अंडरस्टूड. हांवें ताका पीपीटी धाडलेली आसा तांकां पळोवची. दुसरो विशय आसा जो कोळशाची जेटी हांगा येवपाचो हो विशय जाला. हांवें ताका सांगलां ते डॉक्युमेंट आसा हांव ताका दाखयतां खंयचो विशय आहा. कित्याक सर्वे नंबर खूब आसा. जेटी 2 आसा ती हे सायडीन ना ती सावड्डे सायडीन आहा. सो तोय ताका हाडून दाखयता म्हणटा डॉक्युमेंट. आनी थंय तेणें अंडरटेकींग जो बांदता पळय तेणी अंडरटेकींग दिला कोळशा खातीर आमी बांदना म्हणून तितून भितर दिल्लें आसा तें हांव दाखयतां. तिसरो जालो डिस्ट्रिक्ट जी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हाचे कुशावती डिस्ट्रिक्ट जावपाची आहा तितून भितर आमचे मतदारसंघां जावची अशें म्हाजे कडेन तूं कितें केलें अशें म्हाका विचारता. हांवें ऑलरेडी ऑन द फ्लोर द स्टेटमेंट पयलींच हांवें डिस्ट्रिक्ट मागलेली आनी ऑनरेबल सीएमान केप्यां तालुकान भितर डिस्ट्रिक्ट जातली अशें विशय दिला. फुडें कुचड्या जावची आनी कित्याक जावची हांवें ताका पत्र बरयलां. सो हेजे खातीर हांव फॉलोअप चालू आसा आनी म्हाका दिसता की कुचड्या डिस्ट्रिक्ट ही जावची. कित्याक आमचे कडेन बस स्टँड व्हडलो आसा आतां जावपाचो आतां एक्झिस्टींग बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आहा आनी जी सेंट्रली लोकेटेड आहा सगळे बाकीचे तालुका खातीर. एक्सेप्ट मे बी काणकोणा भितरल्यान रस्तो सीएमान स्टेटमेंट केला आपूण न्यू रस्तो करून दितलो लोकांक म्हणजे इन द डेव्हलपमेंट जे 500 कोटी भितर तेणें दवरल्या हे बजेटांत फॉर डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटा भितर तेय रस्ते तो घेतलो. सो कुचड्या वयल्यान आतां पळोवपाक गेल्यार कुचड्या वयल्यान काणकोणा एक भाग बाळ्ळी जंक्शन लागता. मागीर तो मडगांव वयता तोच रस्तो आनी कुचड्यान येता. सो हितून भितर सीएमाचे तकलेन खंय तरी रस्तो व्हडलो करपाचो आसता कितें तरी आसतलो तितून भितर सगळे विशय जातले. सो डिस्ट्रिक्ट कुचड्यान जावचें अशें म्हजें भावना आसा आमची सगळ्यांची भावना आसा. हें न्ही की केपेकाराची आमी अन्याय करता. डेप्युटी कलेक्टर केपें ऑफीस आसा ते कंटिन्यू उरतलें. जे न्यू ऑफीस जाता ते हांगा जावचें अशें विशय आसा आनी आमचे कडेन जागे आसा तेजे खातीर दिवपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.